Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. थोड्या दिसां उपरांत फेस्तुसाक भेट करूंक आग्रिपा राजा आनी बेर्नीस सेजाऱ्याक आयलीं. तीं हांगा जायते दीस रावलीं आनी फेस्तुसान पावलूचो प्रश्न राजा फुड्यान घालून अशें म्हणलें, हांगा फेलिक्सान कुयदी दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुसल्याक आसलो तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल याजनिकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घालून खास्तीचें फर्मोण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेळ्ळ्या बरोबर आनी जाचेर गुन्यांव थापतात ते सिद्ध करूंक गुन्यांवकाराक संदी दिल्ल्या बरोबर ताका सुटका दिवंक रोमकारां मदें संवय ना म्हूण हांवें तांकां सांगलें. म्हणटच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेळ इबाडी नासतना दुसऱ्या दिसा न्याय सोदरेर बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडूंक लायलो. ताचे आरोपी थंय आसले, पूण हांव रावतालों तसले आरोप तांणी ताचेर थापूंक नात. पूण तांच्या धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलोल्या कोण एकल्या विशीं ताचे कडेन तांची हुजत जाली. हो जेजू मेल्लो पूण आतां पुनर्जिवंत जाला म्हूण पावलू खात्रेन सांगतालो. हो तंटो कसो सुटावो करचो तो नकळो जावन हे विशीं जेरुसल्याक वचून थंय न्हीद करून घेवची खुशी आसा काय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण भोव श्रेश्ठ सोमराजान आपली न्हीद करची म्हूण पावलून मागलें देखून ताका सेजाराशी धाडीसोर बंदकोणींत दवरूंक हांवें फर्मायलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या थीर शिंवासणार बसला. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळ्या मोनान, काळजान आनी सोक्तीन ताच्या पवित्र नांवांची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या थीर शिंवासणार बसला. पृथ्वे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोगती करतल्या थंय ताचो मोग. उदेंत आनी ओस्तोम जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितलीं पयस तो आमचीं पातकां काडून उडयता. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या थीर शिंवासणार बसला. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या थीर शिंवासणार बसून आपले राज सोमेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पाळतल्या ताचें उतर आयकतल्या बळवंत आनी पदवेदार दुतानो, सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या थीर शिंवासणार बसला. उद्गार.
पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें सांगलां तें सगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. नाचतो जातोच जेजून शिमांव पेद्रूक म्हळें, शिमांव जुआंवाच्या पुता हांचे परोस तूं म्हजो ओदीक मोग करताय. ताणें ताका म्हळें, होय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हळें, म्हजी मेंढरां राख. दुसरे फावटी ताणें विचारलें, शिमांव जुआंवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? ताणें ताका जबाब दिलो, होय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हळें, म्हजी मेंढरां राख. ताणें ताका तिसरे फावटी विचारलें, शिमांव जुआंवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? तूं म्हजो मोग करताय अशें आपणाक तिसरे फावटी विचारलें देखून पेद्रूक खोंत जाली आनी ताणें परतीपाळ केलो, सायबा, तूं सगळें जाणय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हळें, म्हज्यो शेळयो राख. हांव तुका सोत सांगता, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातोच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय व्हरतलो. कसल्या मोरणा वरवीं तो देवाक महिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेजून तशें म्हळें. त्या उपरांत म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ म्हजो मोग करताय मो तूं. जुआंव ओवेसोर 21:15. नियाळाक आधार. हालींच एक व्हिडिओ पळयलोलो. एक काजारी जोडप्यांतली होकोलबाय अवचितूच दुयेंत पडटा. तिका 4थो स्टेज कॅन्सर आसलो. फकत 6 म्हयन्याचें जिवीत म्हूण दोतोर सांगतात. बेजार जावन आपल्याक सोडून दुसरें लग्न करूंक घरकारा कडेन मागता. मोगान घरकार तिका सांगता, हांव तुज्या केंसांक ओ सुरोपायेक लागून लग्न जावंक ना, पूण तुज्या मोगा खातीर लग्न जालोलो. मागण्यांन रावन इलाज करतात. 6 म्हयने वचून 6 वर्सां बोलांडली. कॅन्सराची पेकोणी मेळून त्या भुरग्यांची आवय जाता आनी आतां एक खेलगडी कशें तें धांवपांत भाग घेता. एकूच तिचें उचारणें, दोतोरांनी म्हाका 6 म्हयने दिले, देवान म्हाका जिवीत दिलें. जेजूचो मोग सोपूर्ण. ताचे लागीं करूंक जातालें तितलेंय ताणें मनशा कुळा खातीर केलें आनी आपल्या मोगाची गोवाय खुर्सार मरून दाखयली. कोरिंथकारांचें पयलें पत्र ओवेसोर 13 ओळी 4 ते 7. मोगाचें जिवीत जियोंक एक व्हड आव्हान. बापा,
तुज्या पुता जेजून आमचो मोग केलो तसोच आमी एकामेकाचो करूंक एकामेकाच्या मोगांत एकवटान जिवंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. देव बरें करूं.